अनलेस म्हणजे अनलेस ही युजीस बरें तुमकां हांवच हो प्रश्न मातसो मॉडिफायड विचारता. एकदां समज आमकां डॉक्टरा कडेन गेलो आनी चश्मा दिलो जाल्यार सगळ्याच लोकांक अशें जाता की हांवें चश्मा घातलो की फाल्यांच्यान नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स विल एबल टू सी क्लियरली काय ऑफन इट हॅपन्स दॅट ताका एडॅप्टेशन जावपा खातीर टायम वता किंवा खूब जाण पयलीं म्हणटाले मातशी तकली जडशें दिसता हें तें दीस टायप ऑफ सिम्पटम्स कॅन अकर. वॉट इज म्हणजे हांव कित्याक विचारता बाबा आज एक टॅक्नॉलॉजिकल थोडेशे एडवान्समेंट सोशल एस्पेक्ट आसा की खुबश्या वेळार कितें जाता चश्मा घेता आमी चश्माची फ्रेम घेता आसतना आमी विचार करता कित्याक मातशें हांव टेम्पररी लायतलो आनी जालें. सो इनवेरिएबली इफ दे डोंट लायक द फ्रेम the use of glass becomes minimal. बरोबर. कळ्ळें तुका? It's right on your face. So everybody wants to look good in whatever sense. बरोबर. So that frame choose करता आसतना you have to be very careful. See that you choose a frame which you are going to use permanently. बरोबर. Secondly, use of glasses will be correct. 99% of the time will be correct and it will give you clear vision. Provided there is no other eye pathology. डोळ्यान तर भितर कितें अडचण आसत तरीच एक कमी दिसतलें पण तरी तातूंतल्या तातूंत whatever he sees will be the clear vision. So it's better to use glasses from day one. He will be having a good vision from day one. And thirdly and most important is that he chooses a frame which is good for him and which he feels satisfied. Aesthetic sense maintain very important. So do make an effort to choose a frame first and then go for the glasses. बरं तुम्हाला अनेक डॉक्टर प्रश्न विचारता म्हणजे दिस व्हेरी तुम्ही एस्थेटिक सायन्स म्हटलें ना ते एस्थेटिक सायन्साचेर मातसो फुडें ट्रॅक करता. एस्थेटिक सायन्स म्हणून म्हणा किंवा कशें म्हणा की खुबशे फावटी आमी पळयता की ते थोडे स्लीक फ्रेम्स आयलो म्हणजे बारीकशे ताचो फायदो कितें आसा तुमी तो ल्हान पेन टायप ताका कवर मेळटा तातूंत दवरपाक मेळटा. इट्स बेसिकली ओनली फॉर रिडींग. सपोजींग ज्या मनशाक पयशिल्लो नंबर ना आनी ही वॉन्ट्स द ग्लासीस ओनली फॉर रिडींग वीच हॅपन्स आफ्टर द एज ऑफ 40. 40 वर्सां नंतर सगळ्यांक वाचपाक चश्मा लागताच लागता. सो अशें न्ही की बाबा आपणे ल्हान ल्हान भुरगीं असली आपणे जिवाची काळजी घेतली ना म्हणून आपले दोळे बिगडले अशें खूब जाणां बायलांचो समज आसता किंवा दांत काडले म्हणून आपल्याक मातशे दोळ्याचो त्रास जालो अशें ना. आफ्टर 40 एवरीबडी वील नीड ग्लासीस. सो दीस ग्लासीस जे आसा थोड्यांक कशें आसता की सगळो वेळ वापरपाक नाका. दे कॅन गो इन फॉर दोस slick glasses which will be used only for reading. अच्छा बरें डॉक्टर तुमकां आनीक प्रश्न आतां मातसो वेगळो विचारता. तुमी म्हणटा की 40 वर्सां उपरांत प्रत्येक मनशाक सर्वसाधारण चश्मा लागता. तुमकां कसो लागूंक ना? एक देवाचो एक आशिर्वाद म्हटल्यार जाता. म्हणजे तुमकां अशें म्हणपाचें की देव आमचेर कोपला अशें म्हणून. वॉट बेसिकली आय वॉन्टेड टू नो म्हणजे आर यू टेकिंग सम रेमेडियल तुम्ही अशें कितें प्रिकॉशन घेता किंवा तुमी अशें कितें स्वताच्या दोळ्या खातीर एक्सरसायजीस करता ज्या माध्यमांतल्यान तुमची दृश्टी बरी उरल्या म्हणजे आय एम नॉट म्हणजे आय डोंट एनवी दॅट तुमी चश्मा लायना. ल्हानसो एक हांव प्रयत्न करता म्हणजे कितें की आय डोंट टेक टेन्शन्स. अच्छा म्हणजे स्ट्रेस माय लेवल ऑफ स्ट्रेस इज -1 -2 अशें कितले व्हडले प्रॉब्लेम असले जाल्यार आय ट्राय एंड प्रे बियॉन्ड दॅट देर इज नथींग इन माय हँड. सेकंडली एक हांव ल्हान आसतना हांव आनी कोणा कडल्यान आयकल्लें की त्राटक विद्या म्हणजे कितें तरी अशें यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन वन फिंगर अँड देन कीप ऑन लुकिंग टू दॅट फिंगर टील यू सी वन अगेन टेक इट बॅक अगेन अँड इन दीस यू आर स्टिम्युलेटिंग अकोमोडेशन से यू कीप लुकिंग वन टील द फिंगर इज वन टेक इट अवे अशें करून जेन्ना ते एक दोळ्याच्या मसल्सांक एक एक्सरसायज जाता आनी यू मायट हॅव टू स्टार्ट लिटल अर्ली. सो इफ यू स्टार्ट नाव वन्स यू हॅव प्रॉब्लेम इट मे नॉट बी दॅट इफेक्टिव्ह. डॉक्टर आय मस्ट रियली थँक्यू कारण हे खुबशे दोतोर आमकां केन्नाच सांगना आज तुमी सांगला म्हणजे मे बी दॅट आमी तुमकां बदयले अशें म्हणून येता. एनिवे डॉक्टर आमकां प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो हा हॅलो या डॉक्टर हांव अगतरसून उलयतां रेश्मा. रेश्मा बाय प्रश्न विचार. आमच्या चेड्याक न्हय तो बोटीर कामाक आसता तेजो दोळो सदां तसो कसता दोळ्यान एक कितें हे पडलेलें अशें जाता. डॉक्टराक दाखयलो डॉक्टर म्हणटा ताका एलर्जी आहा दोळ्याची एलर्जी जाल्या पूण ड्रॉप्स घातले आनी डॉक्टरान ड्रॉप्स दिले. ड्रॉप्स केल्या फुडें मातसो जाता तितलेंच म्हणसर मागीर परत जावंक लागले तेजे. ते कित्याक लागून डॉक्टर? एलर्जी जी आसता इट इज अ डे टू डे फिनोमेनन. बरोबर. म्हणजे आज तू वखद घातले यू विल हॅव रिलीफ फॉर टुडे. टुमॉरो अगेन you are with the same allergic condition. So you will need medicine almost every day till you change the environment. म्हणजे ज्या जाग्यार तुका एलर्जी जाता तो चेंज करून तू दुसरो एनवायरमेंट घेना तो पर्यंत तुका वखद वापरचे पडटले बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द एनवायरमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एलर्जी. यू आर जस्ट टेकिंग टाइम म्हणजे टाइम बिंग तू त्याचे केअर घेवपाक खातीर म्हणजे धापून दवरता प्रॉब्लेम. यू आर नॉट एक्झॅक्टली पुशिंग द प्रॉब्लेम. बरोबर. म्हाका दिसता हो जो प्रश्नाचें उत्तर आसा ते अतिशय सुंदर आसा. डॉक्टरान सांगला ते की तुमी
अनलेस ते एनवायरमेंट स्पेशली म्हणजे आय एम जस्ट सेईंग तुम्ही आता तुमचो चलो बोटीर आसा न्हय अनलेस मे बी त्या ताका डिझलाचे फ्युम्स किंवा आनी कसले जर एलर्जी आसा आनी अनलेस दीस इज चेंज म्हणजे ताचें लोकेशन चेंज जाल्या शिवाय ताका दोळ्यांक बरें दिसपाक मातशें डिफिकल्ट सो आय थिंक दॅट एट द टायम कम्स तुमी some precaution so that he does not come in contact with the allergens. Correct. Say dust, Hi. fumes, Hi. kire vas, even a strong soap that we use, Hi. strong perfume which we use, our aftershave that we use can give rise to allergy. That fomites कशे पडटा ते दोळ्यान पडत जाल्यार allergy जावंक शकता. So what we need to do is protect the eyes when we are doing such activities. एब्सोल्युटली म्हाका दिसता हो प्रयोग करपाक तुमच्यान बिलकुल म्हणजे कांयच हरकत ना की ताणें सादे ग्लास म्हणजे वाडा झिरो ग्लास ताका आमी म्हणटा की ते घालून ताणें किंवा सेफ्टी ग्लासीस टायपचे ग्लासीस ताणें घातले जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गजालीचेर नक्कीच मात करूं येता ताका ड्रॉप्स सुद्दां घालचे पडचे ना कारण वेन ही इज नॉट एक्सपोज म्हणजे जेन्ना दोळ्याचे एक्सपोजर जावचें ना त्या माध्यमाक तेन्ना डेफिनेटली दीस थिंग कॅन बी कंट्रोल म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी गुड म्हणजे सोल्युशन आनी आय थिंक शुअरली दीस कॅन बी युजफूल डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो सर हॅलो हॅलो हां दोतोर म्हाजो न्ही एक दोळो सदीच असो किटकिट्टा सारको 1 मिनिट आनी सामकें किसकिस सारकें इतकें रोखडेंच बरें दिसता कित्या खातीर तें नाही आता बरें दिसता हो रोखडेच प्रॉब्लेम काय किटकिट्टा हो प्रॉब्लेम किटकिट्टा म्हणजे कितें जाता सारकें नाही म्हणजे म्हाका एक सांगा म्हणजे केन्ना फ्रिक्वेंटली केन्ना सो अकस्मात अशें जाता सामकें अशें किटकिट्टा सारको दोळो म्हणजे सारकें कितें जायना एक धावो बीन जाल्यार असो कितें जाल्यार किटकिट्टा पळय पच बीन येत जाल्यार बरें हांव एक 2-3 प्रश्न विचारता एक म्हणजे तुम्ही काम कितें करतात काम ना घरातले काम करता दुसरे म्हणजे हे तुमकां फ्रिक्वेंटली जाता म्हणजे दिसाक 2-4 फावटी जाता काय 8 दिसांनी एकदा जाता ना 8 दिसांनी आनी 2 दिसांनी अशें केन्ना अशें चुकून खूब तेंपान कशें किटकिट जाता तिसरो सामको महत्वाचो प्रश्न हे जेन्ना तुमकां दोळ्याक त्रास जाता तेन्ना तुमची तकली फोडटा किंवा उलटी आल्याशें दिसता किंवा कानान आवाज येता हय काय ना ना कांयच जायना फक्त दोळ्या पुरतोच मर्यादित हय 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 एब्सोल्यूट बरें हातांचो जागरणाचो कितें संबंध आसा ना जागरणूय तशें व्हडलेशें ना न्हीद बीन तशी बरी पडटा इनवेरिएबली हे दोळ्या संबंधीत काय आसचें ना आनी येदा कदाचित आसत जाल्यार ज्या वेळार त्रास जाता त्याच वेळार दोळ्याच्या डॉक्टरान ताका तपासपाक जाय पण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कारण की आपला 1 मिनिटच दुखता बट ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे बिकॉज देर आर सर्टन condition, neurological condition manifesting in the eye. Supposing some problem is there with the higher centers and कितें आसले जाल्यार you can see and tell whether हांगा बाबा कितें तरी problem जावंक शकता. But any pain coming only for a short time, just an episodic pain may not be related so to much. आणि इतके सिग्निफिकंट असतं ना इनफॅक्ट म्हणजे तुम्ही असे वाईट दिसून घेऊन आम्ही असे म्हणतो तुमकां बरो दिसता हो प्रॉब्लेम का बेसिकली तुम्ही म्हटले ना की आपल्या क्वचितच केन्नाय जाता बट स्टील आय थिंक यू कॅन कन्सल्ट डॉक्टर स्पेशली जशें डॉक्टर सांगला ज्या दिसान जेन्ना तुमकां तो प्रॉब्लेम आसा तेन्ना तुम्ही मेळप म्हाका दिसता इट विल मोर गिव यू मोर एडेड एडवांटेज एज वेल एज डायग्नोसीस कन्सर्न डॉक्टर म्हाका दिसता आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा हॅलो हां गुड इव्हनिंग डॉक्टर गुड इव्हनिंग म्हाका एक सांग वोतान भोंवन तूं दोळे तांबडेच जाता न्हू तेजी कितें म्हणून ती एलर्जी ऑर कितें इफेक्ट तेजो इट कॅन बी सन एलर्जी टू सन रेज आर व्हेरी कॉमन इनफॅक्ट एक प्रकारचे दुयेंस आसता टेरिजियम म्हणून ते वोतान भोंवतकूच चड जाता अशें मांस वाडटा दोनूय दोळ्यांनी सायडीन अशें कितें जाता वोतान भोंवतकूच देर आर UV लायट म्हणजे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जे आसता ते दोळ्याचेर बसता आनी दुसरें म्हणजे अशा प्रकार थोड्या लोकांक एलर्जी असता सो वोत आनी एलर्जी आसत जाल्यार इट वील गेट प्रेसिपिटेटेड म्हणजे दोन दुस्मान बरोबर येवन कितें तरी करता अशे प्रकारचे डॅमेज ती एलर्जी जावन दोळे तांबडे जावप मागीर तुका परत खाजिल्ले सारकें दिसता कितें जाता अशें बट बाय एंड लार्ज हातून ताका रेस्ट्रिक्शन करपा सारकें कांय ना वेन एवर पॉसिबल ही कॅन यूज रेबेन ग्लासीस आधी आमचे ते रेबेन म्हणून ग्लासीस येताले दॅट टायप ऑफ ग्लास ऑर एनी फोटो सन ग्लासीस ऑर फोटोक्रॉमिक ग्लासीस वीच कलर चेंज जाता वोतान वतकूच तसले ग्लासीस आनी दुसरें म्हाका दिसता की ह्या मनशान जर ते म्हणजे सन ग्लासीस म्हणजे व्यक्तिमत्व मातशें खुलून दिसतलें मातशें तेंचें बरें वेवस्थीत स्टायलिश भोंव येता कारण दॅट वील टेक केअर ऑफ बोथ द थिंग्स जो मातशें इट मे म्हणजे कॉस्ट फॅक्टर ताका आसतलो पण थोडेशें म्हाका दिसता म्हणजे व्यक्तिमत्वाक बदल म्हणून तुमी ट्राय करपाक हरकत ना डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा हॅलो डॉक्टर हॅलो हांव एंटरप्रेन्योर चॅनलच्यान उलयतां हां उलय बाब म्हाका उजे दोळ्यान म्हाका दिसपा सारकें दिसना ब्लड दिसता आनी दावे दोळ्यान म्हाका सारकें दिसता हे जावपा लागलें म्हाका 6 मंथ मायज जालें आतां कितें करपाचें म्हाका सांग तूं दोळ्यांच्या दोतोराक मेळ्ळा दोतोर म्हळ्यार दोतोरान म्हाका वॉकल दिला म्हणजे तो सांगतालो कांय जाणा व्हडलेशें कांय जालें ना अशें म्हणलें तेणें पण म्हाका दिसान दीस चड जायत रावता दीस पडना सारकें सामको ब्लड दिसता म्हाका तुमचें एज कितें एज म्हणजे 51 काम कितें करता हांव फेरेपेटीर आसता हॅलो
एका दोळ्यान जेन्ना कमी दिसता आनी दोळ्याच्या दोतोरान तर ताका सांगला की कांय प्रॉब्लेम ना. सो एक क्लिनिकल कंडिशन आसता की एकाच दोळ्याक नंबर आसता चश्माचो. सो अशा वेळार कितें जाता, एकाच दोळ्याक जेन्ना नंबर आसता तेन्ना आनी दुसऱ्या दोळ्यान तुका बरें दिसता, मनशाक चश्मा लावपाक मातशी अडचण जाता. म्हणजे अडचण जाता म्हणजे अरे आपल्याक सारकें दिसता आनी चश्मा कसो लावचो, काड घाल करून अशें यूज जो आसता चश्माचो तो कमी जाता. सो इनवेरिएबली म्हाका अशातली एक केस दिसता वेर ही इज बीन नॉट अंडरस्टूड द maybe the simple reason like there must be number for one eye, another eye with a normal. ना जाल्यार any other disease, supposing if it was a disease process जाल्यार ते नजर कमी कमी जायत रावतली असली. It wouldn't have been static or neither he would have been comfortable. 6 months he is able to wait, that means the intensity of the decrease in vision is not much. बट इन एनी केस अनेकदा अनेक दुसऱ्या डॉक्टरा कडल्यान ओपिनियन सुद्धा घेतलेले बरे. हय, दुसरें म्हणजे ताणें एक सांगलां की 6 म्हयन्या पयलीं मेळिल्लो मे बी आतां जर आनी तशें म्हणजे प्रोग्रेसिवली आपले कसं म्हणजे वर्सनिंग जाय तसं म्हाका दिसता एट दीस पॉयंट ऑफ टायम इट इज एडवायजेबल दॅट ही कॅन कन्सल्ट सेम डॉक्टर अदर डॉक्टर आनी ही कॅन गो टू द हायर सेंटर बाबत जे सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसा, जे सगळ्यो वेगवेगळ्यो तपासणी करपाच्यो सुविधा उपलब्ध आसा, अशा दोळ्यांच्या दोतोरा कडेन वचून तुमी मेळात आनी डेफिनेटली इट वील हेल्प यू. अपेरंटली पर से व्हडलेशे वर्स कंडिशन अशें दिसना. हॅलो हा हॅलो विचारात. डॉक्टर म्हाका 1 मिनिट परत म्हाका सांग 100% युवी म्हणून ते कितें दिता न्हू, ते ग्लासीस आमी कशे म्हणून हे करपाचे, कितें खरेंच ते 100% युवी रेडिएशनाक कितें ते आहा सन ग्लासीस न्हू, ते कशे म्हणून आमी सजमगाचे ग्लास खरेंच 100% युवी हे म्हणून आहा. यू कॅन कीप अ 10 पैसा कॉइन ऑन द ग्लास. मेळपाक डिफिकल्ट जाता ना, or any coin on the glass and hold it in the sun. So ज्या जाग्यार लायट पडना थंयसर it will not change its color or anything, whereas rest of the glass will say a change in color. Oh, absolutely. म्हाका सांगूंक कळ्ळें आसतलें न्हय. व्हेरी गुड. म्हणजे अशा तशे प्रश्न बरे आसा. म्हणजे इट इज रियली म्हणजे चॅलेंजींग क्वेश्चन. आय थिंक डॉक्टर तुमी बरे सामके सुंदर जबाब दिले ताका. म्हणजे केन्ना आमच्याय मनान असो डावट येता बाबा हें खरेंच 100% आसा केन्ना, कारण आनी अशें युजली कोण टेस्ट करपाक वचनात. ताणें हो विचारलो प्रश्न इट्स रियली गुड. मनान येताच न्ही दुबाव. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसता, बरे कंपनीचे आसतात पण आजकाल मार्केट इतले फेक थिंग्सांनी भरला की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू नो विच इज रायट अँड विच इज रॉंग. आमकां प्रश्न आसा. हॅलो डॉक्टर, माझ्या दोळ्यान न्हू डॉक्टर सामके पड्डे कशे येता, सामके साय कशे येता आनी सामके एक एकदां सामके हे जायना, सामके पड्डे हे जायना तशें जाता सामके. दोनूय दोळ्या दोनूय दोळ्यांक. तुमचें वय कितें? 33. काम कितें करता? काय ना, हाऊस वायफ. बरें. तुमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां येता? दोळ्यांतल्यान दुखप अशी येना. एकदां म्हाका ती एलर्जी जाल्ली हेजी, पण डॉक्टराक दाखयल्ली हांवें. म्हाका न्यूजपर्यंत ट्युबाची एलर्जी जाली, तेन्नाच्यान हांव काय हे करिना, एक सेंट सुद्दां अशें काय यूज करिना. न्यूजपर्यंत जे आसा न्ही इज नोन टू बी एलर्जीक. सो इवन इन नॉर्मल पर्सन फॉर सम रिजन तुम्ही वापरत जाल्यार चान्सेस दॅट एलर्जी मायट बी लिटल बिट ऑन द एक्स्ट्रा सायड. सो इट मे नॉट बी रिलेटेड टू दॅट एलर्जी. चेक करून पळयल्यार बरें, बिकॉज नथींग वील लास्ट दॅट लॉंग. वन एपिसोड ऑफ मेडिसीन आनी फॉर मेनी मंथ्स प्रॉब्लेम उरूंक शकपाचे चान्सेस कमी. अशें म्हटलें अशें साय कशी येता अशें म्हटलें ना. साय म्हणजे कशें द पीपल हॅव डिफरंट ओपिनियन. लायक साय बेजिकली तुमी विचारलें ताका न्ही, सदां सगळो वेळ जाता, उदक येत रावता, इट इज इम्पॉर्टंट. अँड जस्ट अ फिलींग ऑफ सेन्सेशन दॅट समथींग इज देर, पडदे कशे आयिल्ले सारके दिसता किंवा ब्लरिंग ऑफ विजन, द कंप्लेंट्स फ्रॉम वॉट वी नॉर्मली एनकाउंटर डजंट लूक टू बी अशें कशें. डॉक्टर म्हणजे प्रश्नांची सामकें एकदम बॉम्बार्डिंग चल्लां आनी आय थिंक दॅट म्हाका दिसता तुमकां एक ल्हानसो विसवाची तुमकां आनी म्हाकाय गरज आसतली. एक ल्हानसो विसव घेवन परतून सुरू करूया.